नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळया ही मुगाची दाळ आसा पळय ती धुवन दवरल्या। तशेंच हे पळय अर्दे टोमॅटो घेतला आनी तें धुवन दवरलां हे पळय। आनी आतां न्ही हांव कितें करता, हे आसा पळय भितर उदक घालता आनी कुकरान शिट्यो काडटा, 3 शिट्यो काडटा आनी तुमकां मागीर हेची न्ही सिंपल सादी पण इतली टेस्टीक बरी जाता अशी हांव तुमकां दाळ करून दाखयता मुगाची, आनी ती बीन बरी स्पेशल दाळ रुचीक जाता। आतां हे पयलीं हांव हेका शिट्यो काडटा। ही पळया आतां ही दाळ शिजयली आनी हे आतां हाफ कोकोनट आसा पळय तेजे पळय इतलेशे कातला हांवें। हे पळय हे तुमकां दाखोवपाक दवरला। हे पळय इतली सोय म्हणजे हाफाची हाफ सोय घेतल्या, तुमकां जर सोय चड जाय जर चड घेतल्यार जाता। हांव इतलीच घालतले मागीर टेस्ट बरी येता म्हणून। आनी भितर न्ही आतां हे पळय वांटणा खातीर आमकां सोय जाय, हळद जाय आनी हो गरम मसालो आसा। गरम मसालो न्ही अर्दो चमचोच घेवप, चड घेवप ना। आनी ही भाजप ना, ही तन्नी ही पळया तशीच आसा। हे मीठ, करवील, हिरवी मिरची, ओली कोथंबीर आनी हे पळय साखर 1 पिंच दवरले पळय। आनी हो आसा पळय तो खोडो हिंग, हे पळय असलो हिंग घाला मात, हातून न्हू टेस्ट बरी येता आनी वास सारको बरो लागता सारको तेका दाळीक आनी बरी लागता खावपाक। आनी करवील आनी हिंग मातसो बरो घाला। मिरची आसा ती ऑप्शनल, तुमी घातल्यारूय जाता न घातल्यारूय जाता। आतां हांव कितें करता, हे आसा पळय ते वाटून घेता। हे पळया हे जाडसरूच अशें वाडपाचें, हे पळया जाडसर रवाळ। आनी आतां हे हातून घालता आनी हेका खतखतो काडटा। हे पळया हेका आतां खतखतो येता म्हणसर आमी भितर पयलीं हे पळय मीठ घालुया। आमी कुकरान मीठ घालूंक नासलें, हेका लागून आतांच घालता हांव। हे पळय आपल्याक दाळ पातळ कशी जाय तशी करप, पण मातशी न्ही शक्यता ही दाटूच करप म्हणजे बरी लागता। तितल्यान आमी फोडणा दिवया। हे पळया आतां हांवें हे दवरला, आयदन दवरला फोडणा दिवपाक। तेल घातला भितर, तेल तापलां आनी तुमकां हांवें मेन सांगूंक ना की जिरे आनी सासवां लागता। हे पळय पाव चमचो घेतला, ती भितर घालुया। हिंग घालुया, हिरवी मिरची, करवील, हेका खतखतो इल्लो आसा। आतां हे बंद करुया आनी हातून न्ही 1 पिंच साखर घालुया। आनी हे पळय ओली कोथंबीर हितून घालता आनी इल्लीशी पण हितून घालता आनी भितर घालता आनी धापून दवरता। पळया कितली बरी दाळ तयार जाली मुगाच्या दाळीची। आतां रेडी टू सर्व करता। हे पळया तुमकां रेडी टू सर्व केल्या मूग दाळीची दाळ। आनी सोय भितर भाजपाची गरज ना, अशीच घाला। हांवें घातल्या तशी आनी मुद्दाम तुमी करून पळया अशी दाळ कितली बरी रुचीक जाल्या जाणा। भितर हिंग आनी करवीर बरो घाला म्हणजे तेका वास इतलो बरो येता, मागीर घमघमता आनी तितूनच न्हय त्या वासानूच मागीर मटा जेवपाचें, इतली रुचीक जाल्या ती आतां दाळ। तेका लागून हांव तुमकां सांगता मुद्दामूच तुमी अशी घरा करून पळया। त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, कॉमेंट्स बरे करा। आनी आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता आनी हांव तुमकां मनाच्यानूच थँक्यू आनी देव बरें करूं म्हणटा।